सीसीटीव्ही सारखे आशिल्ले जाल्यार पंचायतीचे इतले लुकसाण कोणे केला तो आरोपी आयज पुलिशेच्या ताब्यात आसपाचो। सांजुजेदी आरियलाचे थळाव्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा चलनाशिल्ल्यान पंचायती कडेन जाप विचारल्या। फाटल्या दिसांनी साउथ जुजेडी आरियल वाठारांत 2 घडणुको घडल्यो। ह्यो दोनूय घडणुको वाठारांत कॅमेरो लावन सुद्धा चलनाशिल्ल्यान जाल्यो, पूण थळावे मात पंचायतीची दारां झरयता। वाठारांतले कॅमेरा जाता तितले बेगीन सारके करचे अशें मागता। पुराय गांव एक सरपंच निवडून हाडटा थळाव्या गांवच्या लोकांक सुसेग मेळपा खातीर, पूण ह्या असल्या घडणुकांनी ह्या वाठाराक थळाव्या लोकांक हालोवन दवरला। आयज पंचायती भायर ही घडणूक घडल्या, फाल्यां पंचायतींत घडटली जाल्यार हाचो जबाबदार कोण अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। जाल्यार जाता तितले बेगीन कॅमेरा चालू करपाची मागणी थळावे मागता। ओके, 28 आमगे खाऱ्या पंचायतांक आनी सांजेर ह्या गांवांक 2 इन्सिडंट जाले। आमगे सांजे स्टॅच्यू आहा तो डॅमेज केल्लो आनी रातीर, सो ताका लागून आमी सरपंचा बरें आयज डिस्कशन आयिल्लें। आमगे पंचायता सरावंडींग 2-3 कॅमेरा आहाय आनी भितरूय आहाय। सो आमी सरपंचाक विचारलें, सरपंच आमगे कॅमेराचे कितें फुटेज मेळ्ळ्या कितें? सरपंच म्हणलो कॅमेरा चलनाय। आमी ताका विचारलें कितू वर्स जालीं चलनाय तें? ताका 1 वर्स म्हणटा, कोण म्हणटा दुसरो 2 वर्स म्हणटा, कोण म्हणटा माहीत जालो। सो तांकां सारकी खबर ना कॅमेरा केदों घायल्ले ते, आनी बरें मनशान त्या कॅमेरा घायल्ले। कॅमेरा घालून पंचायता भितर कोणाच्यान परमिशन घेवपा येना, तेंगे परमिशन नासतना। आनी आमगे डिमांड कितें? आज भायर जाला कॅमेरा, आमगे कस्टडी म्हणजे आमगे जे डॉक्युमेंट आहाय ते पंचायता भितर आहाय। फाल्यां चोरी जाली कितें जालें जाल्यार त्या डॉक्युमेंटाची काळजी कोण घेतलो? आमी खंय वचून सोदपाचें? आमगे थिंग एक बँक एश त्या डॉक्युमेंट सगळे थिंग आहाय। आमी सरपंचा तेंच सांगिल्लें आमगे डॉक्युमेंट जे पडे हे सेफ उरूंक जाय, वो आमगे डिमांड। म्हळ्यार तुमी भितरी तेशें भायर सरावंडींग कॅमेरा घाल्यात। आतां पंचायताक विचारलें तुमी केदों फॉलोअप केलें, तांकां खबर ना तेणी फॉलोअप केलो। व्हिडिओक वो आहा म्हणटाय केदों तुमी व्हिडिओ धाडलें, केदों फॉलोअप केलो ती तांकां आज पासून डिटेल खबर ना। सो आमगे डिमांड इतलोच, बाबा कॅमेरा आहाय ते घाले, ते म्हणटाय कोण कॅमेरा घायला तेजो इन्स्टॉल करपाक तुमकां परमिशन आहा? आमी चाल इन्स्टॉल करपाक परमिशन ना जाल्यार हेरूय CSR एक्टिविटीचे जायत हें आहाय, व्हेकल आहाय जावं मशीन आहाय, ते कोण परवानगी दिली पंचायताक ते ऑपरेट करपाक? तुमी एक कॅमेरा हें खबर सांगताय त्यो, दुसरो पंचायत सांगता आपल्या तुवें फोन करपा न्हू, हेजे पयले फोन केलो जाल्यार तो आपल्याक वाड न्हू तुपल्याक वाड न्हू, हेच पंच सांगताय नेसाय कितें जालें मोडार कितें ना तें आपल्याक न्हू, त्या पंचाक फोन कर म्हणटाय। आनी आज ते सांगता आपल्याक कित्याक फोन करूं नाका म्हूण। हिंगा गार्बेजी लागून तेणें कॅमेरा घायलो, आज तोय कॅमेरा चलना, सिम कार्ड ना म्हूण। मग कोणा फोटो पासो दिता पंचायत? गांवचो लोक 500-600 लोक एकठांय जावन एक पंच निवडायन हाडा, 500-600 लोकांक सुसेग मेळो, पूण ह्या सगळ्या एकठांय जाता आनी आमगे 500-600 लोकांक सुसेग पेडे कोताय जालें ना। सो आमगे डिमांड होच, आमगे जात तितू बेगीन पंचायता सायडीन तेशे भितरले कॅमेरा चलोवंक जाय। 2010 मायाचे 13 तारखेर एक ग्रामसभा जाल्ली आनी ते ग्रामसभाक एक इन्सिडंट जाल्लो, तातूंत तेच फाटल्यान तांकां सांगलें तुमी कॅमेरा इरेक्ट करात, तेणी तेणें केलें ना। 2019 25 ऑगस्टाक कितें तेणें कॅमेरा घायले, आजून ऑपरेट जायनाय, कित्याक जायनाय? आनी हांव आतां इतलें मागता जावं तो पंचायत डायरेक्टर जावं तो BDO हेजे जात तितू बेगी एक्शन घेवन हेंक तेंक परवानगी दिवची, आमगे पंचायता सायडीन सरावंडींग कॅमेरा घालूंक काय जाल्यार भितर। जाल्यार थळाव्यांनी 7 जुजेची मूर्त दुरुस्त करपा खातीर पंचायती कडेन मागलें, जाल्यार पंचायतीन कशें कानार केस काडले तें आयकात थळाव्यांक। हो आमगे सेंट जोसेफाचो स्टॅच्यू जो आसा मोडला, तेजे कितें एक्शन म्हणजे तो रिपेर करपाचें कितें आहा विचारल्यार ते म्हणटात ते करपाक रेडी नात। गांवचे कोण स्पॉन्सर करपाक सोदता जाल्यार तेजेर घालतात ते। हितून आमकां कळून येता की आमची पंचायत आसा तांकां गांवचो हुस्को ना। थळाव्या गांवच्या सरपंचान जाता तितले बेगीन कॅमेराचो प्रश्न सुटावो करपाचें उतर थळाव्यांक दिलां, आयकात ताका। एक्चुअली आमगे हिंगा 2 दीस पयलो एक इन्सिडेंट जालो, जो आमचो सायडीक पंचायतीच्या सायडीक एक क्रॉस आसा आनी दुसरो आमचो हिंगा इगोजी वाड्यार क्रॉस आसा, जे कोणे तरी रातचे टायमार ते डॅमेज केले। आमच्यो सायबींच्यो मूर्ती आहल्यो, सायबीण हिंगाय सांजुजेचो स्टॅच्यू आहलो तो कोणे फोडलो आनी असो एक इश्यू जालो, लोकांचे मनाक फूट घालपाचो एक इश्यू जालो। म्हणटकीर आमी ही खबर मेळटनाच आमकां रातची आमकां खबर नासली, पांच मेंबरां कोणाकूच आमकां मेळोंक ना, पूण आमचे कोण एक्टिविटीज आसा थिंगा NGO फ्रेडी तांकां पयलीं खबर मेळ्ळी आनी आमकां मॉर्निंग आमकां न्यूज मेळटा। आमी हांगासर सायडीचेर येवन आमी चोवन आमी पळोवन आमी पुलिसेकूय कळ्ळें, MLAकूय आमी इन्फॉर्म केलें आनी आमी रिटर्न आमच्या लेटर हेडाचेर आमी कंप्लेंट फायल केल्ली आसा। म्हणटकीर आतां आज पुलीस येवपाचे आसले स्टेटमेंट घेवपाक, थोडेशे तांकां विटनेस
जाय म्हणून सांगतालो तेन्ना ते आतां येवंक ना आनी ही केस आमी फॉलोअप करीत आसा. पूण तेंगेलो डिमांड कितें? आतां लोक म्हणटा आमचे थोडे दीस पयलीं आमी कॅमेरा इन्स्टॉल केल्ले आसात ते कोणें तरी आमकां एक स्पॉन्सर करपाक केल्ले आमचो ZP मेंबर बापोरे. पूण तेन्ना हेच मनीस म्हणपाक लागले हाजें रिजोल्युशन आसा एप्रुवल आसा हें तुमी कितून घालतात कित्याचेर घालतात हेच मनीस म्हणपाक लागले. आनी आयज ते आमी ऑपरेट जायना म्हूण आतां इन्सिडेंट जातना ते इश्यू करतात. ब्लॅक स्पॉट आसा जावं डेंजरस स्पॉट आसा ते स्पॉटाचेरय घालपाचें आसा. तेंगेलें एक म्हणणें की ती सेफ्टी कितें आहा आमगेले पेपर्स आसता पेपर सेफ्टी म्हळ्यार आमगे सगळे विंडो डोर सगळे स्ट्रॉंग आसाय तशें इतले हें ना वीक नाय. ग्रील आसा विंडो आसा सगळे आसा आनी प्लस कापडूय आमचे स्ट्रॉंग आसाय. समज तूं इतले हें ना चोर जावपाक इतलें इजी ना. हय तेवूय सांगपाक जायना चोर केन्ना सांगून येयना तेवूय सारकें मागीर आनी सेफ्टी उरपा लागून कितें सेफ्टी तुमगेलें उरपा लागूनूय आमी आतां जे कॅमेरा घायलो आसाय नजर न्यू घालपाक आमी जाता तितले बेगीन व्हिडिओचें एप्रूवल हाडटले. आमचे एप्रूवल मेळ्ळे उपरांत आमी परत कॅमेरा हें करपाक ऑपरेट करपाक आमी ट्राय करता. गोवा 365 खातीर साश्टीच्यान रमेश नायक रावत.